Alhamdulillah. How it has been that? राणेचे गट म्हणल्यार पळय अशे गट, ह्या मनशाचे गट त्या मनशाचे गट, एक कितें आसता, एक आमचो एक कमिटमेंट आसता लोकां कडेन, आनी जेन्ना यू फुलफील दॅट वॉट एवर लोकांचे पळय डिमांड्स आसता, लोकांचे पळय एक विश्वास आसता, लोकांचो विश्वासघात दिवपाक जावपाक आमी केन्ना दिना. एक कमिटमेंट करता लोकां कडेन आनी लोक एक विश्वास दवरता आमचेर, आनी तो तांच्या विश्वासाचेर आमी वी फुलफील दोज तांगेले जे पळय कितें तांची पळय आशा आसता, अपेक्षा आसता, ते आमी पूर्ण करता. म्हणून इतल्या वर्सां नाजाल्यार मिस्टर प्रताप सिंग राणे, सिनियर लॉंगस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, काँग्रेस पार्टीचे चीफ मिनिस्टर आशिल्ले, इतल्या वर्सां ते एक आमदार म्हणून आशिल्ले, सेगीत रेकॉर्ड ब्रेकींग 50 years नॉन स्टॉप. कशें जावपाक शकता वेन लोकांचो एक ट्रस्ट आसता तुजेर, तूं ती कामां करता लोकांची, लोकांचो एक विश्वास आसा की हो मनीस आमच्या खातीर कितें तरी करतलो आनी एक बदलाव हाडटलो. आमी जे कितें आमचे कितें एक आशा आसता, अपेक्षा आसता, ते पूर्ण करता. आमकां फॅसिलिटीज दिता, आमकां रस्ते दिल्या, आमकां स्कुलां दिल्या, आमकां जॉब्स दिल्या, आमकां बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला, आमचें जें कितें मनान आसा तें पूर्ण केलां ह्या मनशान. म्हणून आमचो विश्वासान आमी तांकां परत परत निवडून हाडटा. आनी ताज्या खातीर सो देर इज नो पॉलिटिक्स इन इट इज अ फॅमिली कायंड ऑफ अ बॉन्डिंग. सो म्हणून आमी म्हणटा सत्तरी आमचो परिवार, आनी ताजे खातीर सत्तरी प्रथम, जशें आमचे मोदीजी म्हणटात देश प्रथम, तशें सत्तरी प्रथम. नवे कोण येयले तुमकां इफेक्ट जातलो दिसता तुमी? आमी आतां पळयात, इलेक्शन म्हणटकच दीस इज डेमोक्रेसी. लोकशायेन n number of people can come, can have aspirations, dreams of contesting or fighting elections, whatever. We can't stop anybody. It is a free world. But at the same time, म्हाका खात्री आसा जें काम हांवें ह्या 4 वर्सां केलां, लोकांनी विश्वास दिवन भरघोस मतांनी निवडून हाडिल्लें, ताजे नंतर लोकांचो विश्वास कायम दवरपाक काम केल्लें आसा ह्या 4 वर्सां. आनी लोकांक तर दिसता हो आमदार आमकां जाय, ह्या आमदारान आमचे खातीर कितें तरी बदलाव केला, जाल्यार येता त्या इलेक्शनाक पयलीं म्हणटा ते आय एम होपींग दॅट पार्टी वील सी माय वर्क अँड होपफुली गिव मी अ टिकेट अँड देन आय विल बी एबल टू कॉन्टेस्ट अँड फुलफील आनी बी लोकांची जी कितें कामां आसा ती फुलफील करून मतदारसंघ आनी फुडें वचपाचो एक इच्छा आसा. आनी भारतीय जनता पार्टी आनी मजबूत करपाची स्मॉल स्टेप फ्रॉम माय सायड. आनी आमी आतां कितलेशे लोक सडनली यू सी पीपल कमिंग अप इन योर कॉन्स्टिट्युएन्सीज, ब्रिंगींग अप टॉपिक्स, टॉकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स सडनली आउट ऑफ द ब्लू. दे बिकॉज अँड इट इज सो ऑब्वियस की अशें जाता की इलेक्शन लागीं आयलें म्हणून कळटा, बिकॉज सडनली दे क्रॉप अप. इतले दीस कोण जागो नाशिल्लो, कोणें तोंड पसून दाखोवना, अर्द लोक वळख पसून ना ते, आनी सडनली हे वयर सरतात. सो इट इज ऑब्वियस की इलेक्शन लागीं पावल्या, कित्याक मदीं मदीं कोण कोण येता मातसो बोवाळ करतात. पण आमचें कितें, आमी इलेक्ट जाल्ले लोकांनी आमचेर विश्वास दवरून इलेक्ट केला. आनी अशें ना की बाबा आमी इलेक्ट करून मागीर तोंडूच दाखोवनात 4 वर्सां मतदारसंघान. आमी एवरी सेकंड डे मतदारसंघान आसता. जे प्रॉमिसीस केल्ले इलेक्शना पयलीं, इलेक्शना नंतर, ते ईच अँड एवरी प्रॉमीस फुलफील केल्लें आसा. सो यू कॅन चॅक दीस वीथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स in the constituency and you can do a survey yourself and you will come to know की बाबा आमचे कशें आसा. सो आमचें काम अशें ना की आतां लायक यू आस्क्ड मी तुमचें कशें गियरींग अप. सो आमचें काम चालूच आसा. लायक अशें ना की आतां इलेक्शन आयलें म्हणून डबल स्पिडीन काम करपाक जाय, की नवें कितें मुद्दम दाखोवपाक जाय की बाबा इलेक्शन आयलें म्हणून तमाशा करपाक जाय. ना, आमचें ऑन एवरी डे बेसीस सुशेगाद आमी काम करत आसा, लोकांचे डिमांड्स आसा ते फुलफील करत आसा. अँड दॅट इज आनी लोकांनी विश्वास आमकां झेडपी इलेक्शनाक दाखयलो, लोकसभेच्या इलेक्शनाक दाखयलो. ऑन एवरी डे बेसीस आमच्यो जेन्ना मिटींग्स आसा, लोक आमचे बरोबर आसता. प्रत्येक मिटींग्स आर वेल अटेंडेड. आनी द यूथ, विमेन, जाणटे, सगळीं भुरगीं, सगळे देव शोन देअर फूल फेथ इन अस आनी आवर स्टायल ऑफ फंक्शनींग, आवर स्टायल ऑफ कमिटमेंट, आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरला
की तांकां खबर आसा की आमी भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स सरकार हांगा डबल इंजीन सरकार आसा, सत्तरीन डबल इंजीन सरकार आसा, गोंया डबल इंजीन सरकार आसा आनी भारतीय जनता पार्टी शिवाय आनी पर्याय ना. जे मोदीजीचें विजन आसा विकसीत भारत 2047, विकसीत गोंय 2037 जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री म्हणटा ते विजन तर आमकां फुलफील करपाक जाय. ज्या तरेन आमची भारतीय जनता पार्टी हांगा आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणात, जॉब्स म्हण जे आमी काम करता आमच्या भागात गोंयभर आमी पळयता विकास चालू आसा ते इट इज जस्ट अ वे फॉरवर्ड आनी स्लोली इलेक्शन पर्यंत जे कितें कमिटमेंट्स आसा ती हळूहळू करून पूर्ण करपाचे आमचो प्रयत्न आसता. फाटली कितलींच वर्सां as long as people are happy and I'm able to help the party and fulfill and support the party. कित्याक पयले फावटी पर्ये मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टीक लास्ट टायम मेळ्ळो कित्याक इतले वर्सां इट वॉज विथ द काँग्रेस पार्टी. सो वेन द पार्टी गेव मी अ टिकेट अँड आय स्टूड ऑन दॅट टिकेट आनी हांव जिखून आयलें तर पयले फावटी पर्ये मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळो अँड दॅट ॲडेड टू देयर नंबर. सो होपफुली ह्याय फावटी दे वील बी they will believe in me and give me a ticket and I'll be able to contest again and fulfill all the remaining dreams and aspirations of the people of Parye and take my constituency even further and strengthen the Bharatiya Janata Party. म्हणजे आज मीटिंग जाल्ली, आज मिटिंगेची तुम्ही अटेंड केल्ले स्टुडंट्स. हय, that is government assurances meeting chaired by honorable MLA Mr. Reginald. And it is government assurances, it is we are discussing on that and whatever the assurances are there, one by one government is fulfilling it and because nobody else but the Bharatiya Janata Party can fulfill people's dreams. थँक्यू.